हांव ओसमान फेर्नांडीस तुमकां सगल्यांक म्हगे माय ते माय हे व्हिडिओ हितू मोग आनी सपोर्टर म्हण देव बरें करूं म्हणटा आनी तोच मोग आनी सपोर्ट तुमी म्हाका हेय म्हजे व्हिडिओ दितले म्हणून आशेन रावता आनी हो म्हजो व्हिडिओ कोणें डावनलोड करून शेअर करचो न्हय जाता जाल्यार हे व्हिडिओचे लिंक शेअर करून तुमी तुमचो आमकां आदार दिवचो आनी हे व्हिडिओांत कितें उच सकल जालें जाल्यार तुमी आमकां मानून घेतले म्हणून तुमकां आदीस फुडें देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आनी एक पावट तुमकां सगल्यांक म्हजे आनी म्हज्या आख्खे टिमीच्या नांवान काळजाचे खोला एकतान देव बरें करूं. सामकें चड काम जालें आज चल वेता हांव ना तर ती म्हजी बायल आसा ती म्हाका खावपाक येतली आनी तो म्हजो चेडो तो आनी आतां म्हाका रेस्पेदूच दिवना इतलें शिकोवन पासून कांयच फायदो ना PhD केलोलो मनीस हांव पूण कितें हांगा गोंयांत कसलीच नोकरी मेळना सगले ते घांट्यांक लामाण्यांक तांकांच मेवतात त्यो नोकऱ्यो वेता हांव फोगोत जातलो अरे म्हणजे बरें हांचे पासत इतलें कोश्ट करून कसलो फायदो थंय घरा वचून शीत रांद सूप करतली बायल मामी मामी तू खंय आसा मातशें बेग भायर येवपाक वगत जाता मामी मामी खंय आसा अरे कासो डायरेक्ट चंद्र धाडलो कासो कितें जालें अरे म्हाका धाडल मरे आनी हांव गेलो रे डान्स कॉम्पिटिशनाक गेल्लो अशें करून हय अशी कोण म्हणजे म्हाका प्रूफ आहा ना एशें हांव कित्याक गेलो तो प्रूफाचो दाखय पळय बाबा चोय चोय हें रीड कर डान्स एंड डेनॉली सूट कंपल्सरी मागीर सूट ना पॅन्ट कंपल्सरी उरयलो हा शी तू मरे अरे राव रे सगळें बरें आसा एक मातसो बरें आसा रे तुजो अरे हांव डान्स येता मरे सुरना बरी हाडना एक वचकार टेंशन नो असो करून गेला जाल्यार सुणीच न्हय पूण होती वाट सगळे फाटीक लागतले तुज्या म्हण लागलो कितें डान्स शी अरे हें जाय काय न्हू तेम मरे तो म्युजिकल शो केलो ना तेमगे मरे माट म्हाका ऊस घालपाक काय कित्याक घालूंक ना तुवें माट ऊस गेले उजे येतात मरे तें काय जालें ना तो गेटीच्या हातून म्हाका धाडायला चोय तेच्या म्हणून फुटा आसलो काय कित्याक घालूंक ना तर अरे तेका माले उजे येतो रे शी तुजे लायन मरे कांयच जावचें ना फकत एक तोंड आसा म्हणून बरें तुका अरे डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ जिओग्राफी ऑफ मी ऑफ कॉमन सेन्स अच्छा भितर वच म्हजी तकली पेटे करूं नाका ती खंय पावली आतां मामी आमी खंय आसा कितें जालें कित्याक गॉड तुजी सकाळी सकाळी फुडें आमी म्हाका 500 रुपया दे हांव म्हाज्या गर्लफ्रेंडाक मेळपाक वता 500 रुपया म्हज्या लागीं नाही 500 रुपया तुका कितें दिसता हांवें पयशाचें झाड पळयलां तुका येवन येवन म्हज्या लागीं पयशे मागता तो बाबा कितें जालें पयशे कित्याक म्हाका आतां नाका तूं म्हजे टिकेट मेळप दितलो अरे हो तुजो टायम घरा येवपाचो चेड्याक पयशे जाय ताका पयशे हांव न्हिदोंक येता आनी खावटा म्हणसर म्हजी कॉफी म्हाका रेडी जालेली जाय बाबा 500 ना म्हज्या लायक घे हे 300 रुपये शी वचूंक जायना जाल्यार म्हाका जॉबाक कित्याक घालवले तुमी थोड्या कितें 500 मागल्यार 1000 दितात आनी हांवें 500 मागले जाल्यार म्हाका 300 मेळटात बाबा तुका वेळ कित्याक गेलो कामाचो नेमको बाबा आयज हांव सोडून गेल्लो काम चलो न्हू होय चलो कित्याक गेलो रे बायक घेवन वचपाक मरे ते बायक आवडटा पळय बायक आसा रे पूण बायक पेलेली जाल्यार तातूंत 100 रुपयाची पेट्रोल घालची पडटाली आसली ताकाच लागून हांव आयज चलून गेलो कारण तेच 100 रुपया फाल्यां म्हजे बायलेक आनी म्हज्या पुताक उपकारतले म्हणून भालो तुका बाबा तू तुगे फामानी पासत जाय तेची दिता म्हणून तुज कोण चिंतना तू किंगा घरा येवन म्हणटरी मातशें देखून सुसेग मेळना तुगे बाय तुका हें कोर तें कोर म्हणून सदयता आनी तुगे चेडो तुका रेस्पेद देखून दिना बाबा राव फोन आयला पेराचें कितें हॅलो हां होय आसा राव एक मिनिट राव रिझल्ट भायर न्ही कितें जालें रे कित्याक गॉड तुजो फोन आयला हॅलो कोण हॅलो हांव जय उलयतां कोण जॉय आगो जयसन गो तुगे मातशें नाही चेडो जॉयसन कसो आसा बट तूं केशें हांव आसा बरें आगो केन्ना आयलो पयर पावना क्वॉरंटायन केल्लो न्ही फोन कित्याक केलो आगो हें मामीन सांग म्हणलो AC घालपाक घरांत
तेका लागून तुका सांगपाक कॉल केलो आमी सांग कटाली हा एसी गायला हय. बरें बरें हांव तुका उपरांत कॉल करता कितें जालें कोणाचो फोन फ्रेंड आली जॉयसनाचो फोन म्हज्या भाशेनाकूय एसी बसयल्या आमी एसी बसोया न्हू ते जाल्यार आमचो एकलोच कुटुंबाचो चेडो आसा ताका कितली गरमी जाता आसतली वय डार्लिंग तशें जाल्यार आमी बसोया एसी कित्याक ताका खूब गरमी जाता आसतली आनी तो म्हजो एकटोच आपुरबायेचो पूत ताची कुशलकाय ती म्हजी कुशलकाय ओके डार्लिंग हांव आतांच मडगांव वचून एसी बूक करता ओके डार्लिंग ना हें बरें बरें तुगेलें एसी बसोवपाक पयशे पळय आतां तूं म्हाका सांगता मरे आपण चलोन गेल्लो बाय पयलें ना आपल्या म्हाका पयशे ना 100 रुपया भायले केळ्या बरें पडटा व्हड शेरां सांगता मरे तूं म्हाका आतां एसी घालपाक पयशे आहा तुजे कडेन बाबा कितें सांगू म्हज्या लागीं कांयच पयशे ना बाबा हां पयशे नाही मागीर ठीक एसी फ्री येता आतां एसी घालपाक पयशे येता तूं तू जाणें बाबा हांव शेतांतल्यान घरा येताना म्हाका थंय पेलून मेवलो होय बेटू आमगे सगळे वाडा होय. कितें सांगतालो ताका कोणी AB पॉझिटिव्ह रक्ताची गरज आसता आनी ताणें सांगलां ताका कोण रगत दिता ताका तो 20,000 दितलो म्हूण हांवें चिंतलां म्हजें रगत ताका दिवं आनी ते 20,000 घेवून आनी तितलेंच न्हय बाबा तूं जाणा एंटनी ताची बेकरी आसा पळय तो ताका खंय कामाक मनीस जाय थंय हांव कामाक वेतलो 10,000 म्हाका तो दितलो पळय सकाळचो कामाक वेतलो उपरांत शेतांत वेतलो ते 20,000 आनी हाचे 10,000 30,000 जाले न्हय बाबा येतेली न्हय म्हाका एसी बाबा वालो तुका वालो तुका मुको पयशे आसलो जाल्यार हांव दिता आसलो तुका पण तुका खबर आहा लॉकडावनाक काम म्हणून आनी हांवूय कामां वचना तुजेचो पांय मेळपाक तुगे चेडे नशीब आनी तुजेचो भाव मेळपाक म्हाका नशीब आज सलामात तुका मुको गेलो पूण बाबा ही रोगताची खबर आनी ही बेकरीची खबर मागीर कोणाक सांगनाका ना बाबा हांव सांगतो ना तूं बी येना बरें बाबा केसं पास रे आको आको बाय राव गो इतू मात खंय गो तूं कोणा आडोले न्हू तो बाबा 3 किलोमीटर पयस पडलो इतू खासोच नाका खंय तूं म्हणा हांव म्हज्या बॉयफ्रेंडाक मेळूंक बॉयफ्रेंडा तूं तुगेलो हय मग एक काम कर मग बरी एडवान्स दी तुका बॉयफ्रेंड हांव न्हू तुगेलो आतां लॉकडावन जालो न्हू लॉकडावनाक तूं काजार जागो 50-60 मागता काजार आनी जरी तो तूं मागी जालें न्हू काजारू तिथे 8-9 लाख दिले ते म्हाका इतल्या 1,000 जावंक ना म्हजी खबर सो तुका गर्लफ्रेंड ना हा देवाचें करता जाल्यार तूं जाणा खबर आतां ना हांव जायना काजार हांव काजार कित्याक जायना तें हें ना मुगे हांव कितें आसा आनी तूं आतां हांव काजार जाता न्हू म्हाका मुगो लोकांक मुगे काजार सारकें उडकास दवरलो तें सारकें ग्रँड करपा तें ग्रँड म्हणल्यार ते भाशेन न्हू होला बरें मुगे कितें काजराक आतां तूं काजार येयलो न्हू पिवपाक अनलिमिटेड बियर विस्की सॉफ्ट ड्रिंक अनलिमिटेड आनी आतां लोक कितें कोताय टेबल पीस दिताय न्हू मुगे काजार टेबल पीस आसना गाडयो तसो लोकांक बियरा काटून हाडपाचो अहें कित्याक कित्याक हांव पयलें पडटा तूं काजारू पयले पावटी काजार जाता म्हणजे तूं कितें म्हणूंक सोदता लोक 4-5 पावटी काजार जाता म्हणून ना तेच न्हू न्हू अरे जोड्याक तो जाल्यार बोंड्या आनी कितें म्हूण म्हाका तकली ना म्हणनाका हांव कितूच मारता आनी न्हू आतां म्हाका हांव घरा आयलो न्हू मगे माय म्हणपा लागली बाबा म्हाका चेरीत नोड्याचे गाडये म्हणपा लागली हांवें कितें केलें आनी न्हू निसळ गेली निसळ घरा लायली निसळीचे चोडो आनी नोड्याचे चेरीत सुकोन लायले आनी स्मार्ट हांव ती चेरीस कोण वचोन काडीत म्हूण हांवें निसळीचे पावंडी आसा न्हय ते काण मुगे लोकांक दिले दुसरी पावणे कित्याक कित्याक कोणें चोड वचोन जाय ते काड्या गो चेरीसान अरे हांव किया ती नोड्याक सुकत घाल्या ती सुकडी ना सुकडी खावची ना हां तें चितूंक ना मगो अरे ते सगळें सोड हांव तुका आयडिया शोरूमात पयलो तुका कितें करतालो आतां ती कामां लागलो काली कामां लागलो तिंगा मुगे आनी ते शोरुमा रिकॉर्ड आहा मुगेली ओन्ली रिकॉर्ड हांव मगे केसो रिकॉर्ड ते हांव 9:30 कामां लागल मगो 10 कामां काडो कित्याक आतां त्या मॅनेजर तकलेन बरो ना आसलो खाचे हांव मुगो बरो शर्ट घायलो पॅन्ट घायलें काय मान मुगो गेलो कामां गेलो गुड मॉर्निंग सगळें आहाय थंय पिवन मॅडम एडमीन आनी सगळीं एडमीन सगळें गुड मॉर्निंग म्हळें गेलो बसलो मुगे काम केलें ते मॅनेजराक च्या ऑन दिली सगळें कोण येताय तेंका गुड मॉर्निंग म्हळें वयताय तेंका गूड बाय म्हळें सगळें म्हळें मॅनेजर म्हणपा लागलो बरो कर म्हणपा लागलो काम व्हेरी गूड म्हणपा लागलो हांव जालें आतां 20 मिनटां जालीं कामां लागून मॅनेजर हुशार हांव हुशार सगळें हुशार स्टाफ बी हुशार मागीर गो लास्टाक लॉक दितो
की जो जोन हे मुका आनी मॅनेजराक जॉब पटाय गो सारकें तुमची आयडिया सिम कार्डा रेंज मेळना नेटवर्क मेळना आनी कितें इंटरनेट चलना कितले पयशे येयले कितें पटाय गो म्हाका मॅनेजराक सुट्टी दिसोन गो आनी हांव तूं म्हाका उदार काडटलो सारको हांव त्या घरामध्ये गेलो आनी तेमी हेतूच सांगलें आगो तुमकां आयडिया सिम कार्ड हितून त्रास कोत जाल्यार आयडिया सोडे आनी वोडाफोन घे इतले कामां लागून म्हाका म्हणपाक लागलो रिजेक्ट कर आनी झाडार घेवतो अरे तू तिका कामाक गेलो तरी लॉसान घालून गेलो ते कस्टमर कशें धांवडायतात ना ते मुगो म्हाका धाडायन बरें केलें म्हाका काम कित्याक जाय गो म्हाका काम नाका हांव फर्स्ट मुगो आय बिलोंग टू रीच ऑफ फॅमिली हांव कितू पण खबर आसा तुका मुगे घरा कडेन एक तूं एक प्लेटीन गेलो न्हू प्लेट हालूच कोनाय नो शिव ना भायर माताय आतां आज तूं एक चाये कपाक गेलो न्हू खाल ते कप यूज कोनाय भायर माताय आमगे पोस सारकी आतां बेडाचें न्हिदोन म्हण तूं ते बेड हाल यूज कोनाय गरीबां न्हिदाय न्यू वाटाय आनी ते तितलें जालना हें काय न्हू हें बेश्टें आनी व्हडू ना आतां आमगे मुगे रुमा आसोन जरी तर म्हाका वॉशरूम वचों जाय न्हू हांव कितें कोन्न वयता खंय वयता हांव पायलट मान वयता आनी पायलट मान वॉशरूम वयता पायलट मान असो म्हणटा अरे अरे हांव हें काय न्हू आनी आनी कितें ना आनी गो अरे 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 सांगलें कितें रे कितें सांगतालो बेबी तू जाणो कितल्या पोस्ट तो आतांच म्हाका सांगतलो आपणाक रुमान सांग वॉशरुमान वचोंक जाय जाल्यार पायलट करून वयचो पडटा म्हणून हो सांगतालो ताका पायलट करून वॉशरुमान न्हय पूण दोंगरार तांबयो घेवन वयता तो वॉशरुमान होय सारको होवपाचो ताका आनी इंट्रोड्यूस कर रे इंट्रोड्यूस कर म्हणटाय हें म्हजें गर्लफ्रेंड जॉयलिटा आनी जॉयलिटा हो म्हजो पायचो धाकटो भाव कासो हाय हाय जॉयलिटा हाव यू I'm good. हे कितें करता रे अरे ना रे इंट्रोड्यूस जालो ना रे हाव यू अरे म्हाका तुगे पाय पाव उडोवन मारे तुका तशेंच चल वचून वचून म्हजी नोकरी पेड्यार करिनाका बेबी तू जाणा तुज्या पायच्या भावान म्हाका इतलें स्वतायलें बरें जालें तू टायमार हांगा पाव आगो ताजी सोड खबर तो सदांच तसोच करता पूण तुका हांगा चड वेळ जालो 30 मिनिट्स जाले तू म्हाका सांग तुका इतलो लेट कित्याक जालो जाणा तूं शीट लायटीचें बील भरूंक जाय आवय 150 रुपया आसात हे 200 उणें पडटा कितें करूं अरे होच म्हजो बाबा आसा जाणा बेबी हांव भायर सरता आसतना कसलो घसघशाचो पावस पडलो ताका लागून मातशें येवपाक वेळ जालो म्हाका इट्स ओके बाबा तूं हांगासर कितें करता बाबा हांव लायटीचें बील भरूंक आयिल्लो म्हज्या लागीं 200 उणें आसात तूं म्हाका 200 रुपया दी म्हजें लायन ना 200 रुपया बाबा हांव तुका घरा कडेन परतून दितलो अरे सांगला न्ही ना म्हणून 200 रुपया अंकल 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 घे 200 रुपया ना, बाय. लायटीची बील फाय ना बाय तो बेजार जातलो तो तुका कांयच म्हणचो ना हांव तुका सांगता घे अंकल थँक्यू बाय थँक्यू रियो तुज्या पायक तुका रेस्पेद दिवंक कोना आनी तुका कितें गॅरंटी आसा तूं काजार जाल्या उपरांत म्हाका रेस्पेद दितलो म्हणून मायपान तुका जोड ना तरी आसतना तुका तांकां रेस्पेद दिवंक कोना आनी उगडास तूं जोडी ना ताणें तुजे लागीं 200 रुपया मागले ते पयशे तुजे न्हय तुजे लागीं आसा ते पयशे तुज्या पायचेच म्हाका पांय जल्मान हाडूंक ना पूण म्हजे मायन म्हाका जल्मान हाडल्या मायच जल्माक हय थँक्स आमी भुरगीं सोजमतात ते आमकां जल्माक हाडून आनी आमची माय जबाबदार म्हाज्या फाटल्यान पायचो ताका पावत आसता आमी माझ्या पुस्तकान आसतना माझ्या सांबाळ खाली पाय देता तिका वखदार जेवण तेजी वखदां सगळे पाय देता माझ्या कोणाक रातची दुखत जाल्यार पाय न्हीद पडत आनी माय भुरग्याचो सांबाळ करता जाय पूण तांकां वाडोवन ते सगळे पयशे पायच्या कामांत लागले आमी दिसो पयली तूं पयलो कामाक हाड पूण सद्याक म्हाका आमच्या मॉली चिंतून डिसिजन जाय सो आय एम गोइंग टू टेक माय टायम ओके तू कामाक लागतोच म्हाका कॉल आय सी यू बाय ना बेबी ना तशें करिना काय ह्या धोदिऱ्याक लागून आयज म्हाका म्हजी अकल सोडून दिली ताका हांव आयज घरा वचून कितें पळय तें झेरून दाखयतलो वय हांव तशेंच करतलो